बाय बाय सांगलेली म्हणा हांवें तुका कितले वाटी सांगलें तूं तुज्या घरकारा मॅडम बोगो साहेब परत काचीशी वच पडोन जालें परत तेच नको कित्याक म्हजें दुवे आपल्या गोंयकाराक सोडून आपल्या गोंयकाराची गोवा सोडून येवन आपल्या माय बायच्या घरांत रावता तूं उत्तर लेखपेर आसना होय आणि आपली भुरगीं बायल आसतना दुसरी उस्तुरीच्या काळजात गोर करून रावता ते दादल्याक रेस्पेक्ट आसता दिसता तो सांगता ते उत्तर सांगाता तसो कसलो संबंध नासलो म्हणून संबंध नासलो व संबंध नासलो ते तूं बोटीचेर असो पळोवन आयला आणि तूं ताका पळोवन बोटीर गेले म्हाका पळोवपाची गरज ना म्हज्या लागीं प्रूफ आसा वेल्यार तो आपल्या इश्टाक सांगता की आपली गोरखान मरोन आपल्या लागीं आंकवार चेडूं काजार जालो ताका हांव दाखयता आंकवार आनी काजारी कितें पळय हय बाबा म्हज्या लॉयराक पळोवन हांवें डायवोर्स पेपर्स तयार करून हांव ताका डायवोर्स दिता तूं गण पिशे बदलना पिशे जावना तूं कोता दिवशी अशें दिसता की तो तुका आनी तुज्या भुरग्यांक सोडून वचोन ते ओस्तुरीच्या भांगार रावता असो म्हणून जरी तो ताका त्या ओस्तुरीचो इतलो मोग आसलो जाल्यार तो आपली बरी सर्वीस सोडून आपल्या भुरग्याच्या सांगाताक बेकार रावचो नासलो बेकार बापा ते पासून तुवें जास्ती करपाची गरज ना तो बोटीर वेच्या आनी तो केबल आयलो नासलो ताचे लागीं बरो दुडवाचो पटलो आसत म्हाका ताच्या दुडवाची गरज ना म्हाका फकत म्हज्या रगताचो पूत जावो खंयच्या रक्ताची खबर फक्त म्हज्या दुवेक हे समाजाचे नदर मारून पळय रक्ताक रगत वापरना आज कितले म्हयने जाले तूं म्हज्या सांगाताक रावल्यात पूण एक दीस तरी तितल्या पुतान हांगासर येवपाची तोदीत घे करूंक ना एकलो आयलो तो तुजो वय 2 दिसांनी पोचतो गेलो जाणा बाबा पूण जाका हांवें 9 म्हयने म्हज्या कुसव्यांत सांबाळलो न्हू तो म्हाका आतांच विसरता जाल्यार तो वोट जातून कितें करतलो बाबा कितें हातून ताचो गुन्यांव ना कित्याक तो म्हणटा आपूण एडवान्स म्हणून तोच कित्याक एडवान्स ताच्या सगळ्याचेच रगत एडवान्स मनशाच्या रगत या संवसारान एडवान्स केन्नाच जायना जाला डॉक्टर जाला जाला वय जाल्यार कशी मनशान आपल्या रगताची गाव वाडून रात आसलेलो दीस आनी दीस आसलेलो रात करून शिकपा आनी सायन्सा वरवीं नव्यो टेक्नॉलॉजी सोदून काडल्यात जे वरवीं एक देश आनी एक मनीस आमकां ह्या संवसारान एडवान्स जाल्लो यू आर रायट नस मनशान सायन्साचो आनी आपल्या गिन्यानाचो उपयोग करून नव्यो टेक्नॉलॉजी सोदून काडल्यात आनी नुय आपल्या रक्ताचो उपयोग करता मनशाचे रगत या संवसारान एडवान्स केन्नाच जायना जर मनशाचे रगत या संवसारान एडवान्स जालें जाल्यार काश्मीराक इराकाक आनी सिरिया सारक्या देशांनी जे इनोसेंट लोकांचे रगत व्हांवता ते रगत व्हांवपाचें बंद जातलें जर मनशाचे रगत या संवसारान एडवान्स जालें जाल्यार जेरुसलेम पासून इस्रायल आनी पॅलेस्टीन झगडटना इनोसेंट लोकांचे जे रगत व्हांवता ते रगत व्हांवपाचें बंद जातलें मनीस हो संवसार एडवान्स करून सोदता पूण खूद आपूण एडवान्स करूंक मनीस हो संवसार सुदरावंक सोदता पूण खूद आपूण सुदरावंक सोदिना देखून सोड त्या संवसाराची खबर आनी तुज्या संवसाराचेर नदर जे कितें तुज्या सगळ्या आनी तुज्या घरकारा सगळें घडलां तें विसर आनी ताका भोगसून परत ताच्या सांगाताक कितें म्हटलां तुवें ताका भोगसून ताच्या सांगाताकच ओके डॉक्टर वन सिंपल क्वेश्चन जस्ट गिव मी एन आन्सर ओके मायरनान जे म्हजें सगळें केलां तें तुज्या घरकांनी तुजें सगळें केलेलें जाल्यार तूं कितें करतलो आन्सर मी कमान आन्सर मी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या घरकांनी भोगशितलो तिणें केदी व्हडली चूक आदारल्या पासून जाल्यार ती चूक तिका भोगसून तिच्या काळजांत परत विश्वासाची आनी मोगाची घाट बांदतलो आसलो जशे परी तूं तुज्या घरकाराक आनी भुरग्याक सोडून हांगासर येवन रावला तसो हांव म्हज्या घरकाराक सोडून केन्नाच रावचो हांव म्हज्या भुरग्याचो खूब मोग करता हांव म्हज्या भुरग्यांक लागून कितेंय करूंक तयार आसा कितेंय करूंक तयार आसा जाल्यार वेळ कित्याक पिड्यार करता
वाच तुझ्या गोरकाराक सांगतात ताच्या लागीं बोक्सळे माग आनी टेक्नॉलॉजी सुरू कर अशा चेतना दुसऱ्याच्या घराब्यांनी होदृश्ट येता तेन्ना ते घराबे पासत तूं समुदायान मागणी करता पूण आयज चेतना तुझ्या घराब्यान होदृश्ट आयला तेन्ना तुझ्या पासत मागणी करतलो कोणूच ना केलें जाल्यार गांवचो लोक तुमच्यो खबरो करतात तुमच्या घरान येतो व्हडलो प्ले रूम आसा पूण ते प्ले रूमान मागणी ना त्या गांवच्या लोकांक आनी तुका पासून खबर ना हे कोरेजमाच्या काळार तुझे दोगूय पूत तुमचो परत एकवट करून जेजू लागीं कशे पडी मागतात डॉक्टर आनी आमी मागत रावलेले बाबा कित्याक जेजून सांगला माग आनी तुका मेवतेले म्हजे दोगूय पूत म्हजे एकट्याने सांगत म्हज्या घरांत आयल्यात बॅग माग घेवन जावं सायबा शेकीत आनी म्हजे दोगूय पुताक म्हजे सांगात्याक रावंक धाडले बाबा पळय डॉक्टर पळय ते बॅग माग घेवन आयल्यात म्हज्या घरांत रावंक आयल्या आम्ही तुझ्या सांगात रावंक येऊ ना कितें म्हज्या घरांत रावंक येवंक ना जाल्यार तुमी हे बॅग घेवन कित्याक आयल्यात कितें आसा हे बॅगान उदक उदकाची बाशी आनी तुवाल जाल्यार तुमी ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्या घरांत कित्याक घेवन आयल्यात तुझ्या पायां धुवून जेजून आपल्या शिसाच्या पाय धुवून तांकां निवड केलेले तशें आमी तुका निवड करून काडल्या म्हज्या पांयां धुवून काडल्यात हांव मेली ना मेलो आसा तो तुमचो डॅडी ताचे वचून पयले पांयां धुया कोण सांगता तूं मेली ना हांव सांगता हांव सांगता तूं मेळी आसा म्हणून कसले मेळे कोण हातान लावे तुवें डॅडीक दावत दिवंक चिंतला हे चितो गळन आसा तुजे मेळे डॅडी बॉडी आसलो तेन्ना जायते फावटी तुका प्रायव्हेट नंबराचेर फोन येताले ताचे कडेन तुरी फोन उलयताली हे कोण तुका आसा तुजे मेळी हेच मेळे कोणाचे आमी तुज्या पांयां धुतात ना ना हांव तुमकां म्हज्या पांयां धुवंक दिवची ना म्हटल्यार दिवची ना जेजू आपल्या शिसाच्या पाय धुतालो तेन्ना सीमा बिगडून जेजूक म्हणले ना सायबा हांव तुका म्हज्या पांयां धुवंक दिवचो ना तेन्ना जेजून ताका पोटतीपाल करून म्हटलें जोरी तर तूं म्हाका तुज्या पांयां धुवंक दिना जाल्यार फुडाराक तुका म्हजें सांगता कांयच आसचें ना तेच बरी आयज तूं आमकां तुज्या पांय धुवंक दिना जाल्यार फुडाराक तुका आमच्या सांगता कांयच आसचें ना तशें म्हणूं नाका तुमी म्हाका जाय आमकां बाबा पांय धुयात म्हजे पांय तुम्ही म्हाका जाय आस्या आयज तुझे दोगूय पूत खालती जावन तुझे पांय धुतात बाबडे इनोसेंट ते जेन्ना तूं तांकां सोडून हांगासर आयलेले तेन्ना ते तुज्या मोगाक आशिल्ले केन्नाय रातचे मोदयांनी उठोन बेडरूमान मामी मामी म्हणून व्हडल्यान तुका उलो करून तुका सोदताले पूण आयज सगळे विसरून तुका बोगसून खालती जावन ते तुजे पांय धुतात जशे परी हे तुज्या पुतारी तुका बोगशिला तेच परी तूं तुज्या घरकाराक बोगोस आनी परत ताच्या सांगाताक वच नासया परत ताच्या सांगाताक ना नासया मायरनाक तुजो मोग ना वो जावन आसा तो फोटो मायरन त्या चेडवाक बेडरूमान घेवन आसा वो जावन आसा तो फोटो मायरन त्या चेडवाक किसिंग करता ताका तुजो मोग ना ताका तुजो मोग ना पुरा तुम्ही म्हज्या पांयां धुल्यात ते हो तुमचो उपकार हांव केन्नाच विसरची ना बाबा हांव तुमचो खूब मोग करता बाबा तुम्ही म्हाका जाय हांव सदांच तुमच्या सांगाताक रावतली बाबा पूण तुमच्या डॅडीच्या सांगाताक जायते शिकप पोतावते जायते शिकताय शिकून शिकून जायते पडावत मनीस बरे पिच जाताय शिकलो तेच बुक वाचूंक जायना तेका मागीर ते भाशेन गेले व जायते म्युजीक शिकला लास्ट हांव ते पिच जावन बसून मागीर कितें ड्रम सेट या रे हातून आसा हातून
तुम्ही तरी होय होय येते आमच्यासाठी येते आणि या मोर मरे ह्या जवळ घेऊन मोता बरं आयो आम्ही आठ येस घेऊन मोत बरे मोर वापर दाखले घेऊ मग जाण्यात कितें सांगू आयज म्हाका म्युझिक वाजोवपाचो मूडूच ना कितें आदी हांव लोकांक वरान सांगतालो की म्युझिक म्हज्या रक्तांत आसा म्हणून आता रोखताना किती मॅडम म्हणून धोत्रा ती गेला ना 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 हांव ताका लागून येवंक ना तूं जाणाय डॉक्टराची दूध शायनिंग ते अमेरिकाक वचोन न्हय ताच्या तोंडाची प्लास्टीक सर्जरी करून ती आतां पळोवंक एकदम ब्युटिफूल दिसता ताकाच लागून हांव डॉक्टराचे दुवेक पोरबी दिवंक आयलो पोरबी दी मायना होय, होय. पयली पोरबी दितलो आनी मागीर गरमी जाता म्हूण सांगतलो हाड पळय म्युझिशियना केन्ना बातया पानू आनी चड कोण एका हुंचे इन्स्ट्रुमेंट राहत घाता सगळे इन्स्ट्रुमेंट राहता जाणा पूण तूं सांगपा म्हळ्यार दोतोर ना डॉक्टर ना खंय गेला रिटायर गेलो रिटीटा गेलो होय कोण नाय अरे पूण हांव डॉक्टराची हिस्ट्री जाणा त्या पोरमणे आदी पळय तो डॉक्टर सायन्साक पयलो जागो दितालो सायन्सूच म्हणल्यार तो देव म्हणून समजतालो पूण आदी तें आतां न्हू आतां देवा पयलो मानीत तो होय? हय सायन्स फाटल्यान दवरलो मातशी डॉक्टर आयलो किती झाला ती देवा पयलो मानीत न्हू आतां अशें सारखें हांव एक डॉक्टर म्हणटोच म्हज्या जिवितान आदी सदांच पयलो सायन्साक सांगत आदी जेन्ना म्हजी गोरकान ब्लड कॅन्सर जावन जिवितान मरना लागीं सुस्ताली तेन्ना पासून हांव म्हजे गोरकांनीक व्हडल्या व्हडल्या डॉक्टरांक दाखयता सचमोन डॉक्टरांच्या वखदा उद्देशी आनी सायन्सा उद्देशी म्हजी गोरकान बरी जातली पूण म्हजी मोगाची गोरकान डॉक्टराचेर आनी सायन्साचेर आपलो भावार्थ सोडून दीस आनी रात जेजूच्या पवित्र रक्ताक फुडें घालून जेजू काय मागताली जेजू मागणे करताली आपल्याक साडून पिडा बरी करून आनी आखरीक तशेंच पडलें सायन्सा उद्देशी आनी डॉक्टराच्या वखदा उद्देशी न्हय पूण जेजूच्या पवित्र रक्ता उद्देशी म्हजे गोरकांनीच जाल्लो ब्लड कॅन्सर बरो आनी त्या खातीर हांव म्हजी तूं शायनी आनी म्हजी गोरकान आमी जेजूची नीज फाटल्यान उदार बरें तुमी उलय हांव मातशें भितर प्रार दोतोर हांव तुका जाय पाट मरे कितें जाता मुगे काळजां हरपता अशें जाय पाटी काळजांतले काळजान दवरून रावनाका हय भायर फुटोत म्हूण ताका जायत पाटी जाता म्हूण हांव दोतोरां कडेन पूण पांय केन्ना मेळना आज बरें मेळ्ळें तो फ्री ताका लागून तुमचो जायत पाट मरे ऑपरेशन कोताय कोणाले पांय कोणाले माय ऑपरेशन बी कोताय आनी मागीर तेंगे घरचेर म्हणटा मागीर तुमकां येताय दोतोर माय आनी पांय आमचे केले ऑपरेशन केलें कशें आय मागीर तूं म्हणटा आमकां आतां कांय ना म्हूण सगलें देवा का म्हूण आम जावन देवा कामाताय पूण पयशे तुमी घेताय मरे सगळे हे फ्रेंडले दिता काय आतां धरपाक तूं देवा मागप आमी पयशे हांव तुमी हे म्हणजे तुजे वस्तू वायन धरता रे तूं मोठाय न्हू धरता देवाचे दिता देवाचे बाजू बापाले पयशे तुमी खाव एक दिल तेगले थापट करून आणखी अरे मातसो कागदाचे पेन बरोबर 400 मोठाय पांय गांडोयल्या 400 आनी फार्मासी गेल्या 500 900 पेशंट तू जाणे त्या डॉक्टराची खबर ऐकून मला सगळं शेळगाम सुटलं अरे शेळगाम तुका चोय म्हाका शेळगाम सुडा मरे अरे तुगे पायक नाल्या 2 मिनट जाता थिंगा तूं तांबडे घाल मत वचय अरे मेळा तो म्हजो ओरिजिनल पाय न्हय तो जावन आसा म्हजो डुप्लिकेट पाय एकल्या कितू पाय पळाय तरी होय हो हांवें तांबडो शर्ट कित्याक घातलेलो न्हय कित्याक हे म्हजे कुडींत ओरिजिनल पायचे रगत आसा आणि ही काळी जॅकेट आणि त्या काळ्या पॅन्ट न्हय तूक जावन आसा म्हजे डुप्लिकेट पायचे तूं सगळं कितें तुगे माहीत आहा सगळं कितें लोक आख्या वाड्याचे उलयचे खबर कोताय तुगे माहीत कितें म्हणटाय जाणा मागीर आणि हाकाच लागून जेन्ना म्हाका गमलें न्हय तो म्हजो खरो पाय न्हय म्हणून तेन्ना हांव ताका डॉक्टराशी घेवन वेतालो ताचे आनीक म्हजे रगत चॅक करून बाबा डॉक्टराशी घेवन वेता आसतना म्हजे लागीं विचारतालो बाबा आपल्याक कसलेंच दुयेंस ना जाल्यार तूं आपल्याक डॉक्टराशी कित्याक वता कित्याक वता तें ताका सांगतोच डॉक्टरांनी आमच्या दोगांयचे ब्लड रिपोर्ट पळयतोच ताका गमतोच हांव ताच्या रक्ताचो पूत न्हय म्हणून ताच्या काळजाक पेंड्याक घेवन तो तुयसरूच सावलो पूण तुका एकूच जाता हांव ताचो एकटोच आपुरबायेचो पूत म्हणून ताणी सगळी गिरेस्तकाय म्हज्या नांवार करून देंवलेली पूण आयज म्हाका दिसता म्हाका ताचो कसलोच अधिकार ना म्हणून म्हाकाच न्हय पूण म्हजे मायक पासून कसलो माहीत केसो अधिकार ना माहीत नाच आनी आकाश लागून हांवें चिंतलां कितें ताची पळय गिरेस्तकाय आसा न्हय ती सगळी अनाथ भुरग्याच्या आश्रमांत दिवं
तुमच्या आश्रमामध्ये तू लोटलेच्या आश्रमात हांव येना तूं तिका वचोन रावता ते तुका मेळचें पूण तुका एकूच आतां आणि ते सगळे करून जातोच हय. न्हय हांवें चिंतलां परत अमेरिका करचो तूं हुंय वच पूण मागीर तुजें मागीर चयल्यार राय घेता गुन्यांव तुगे मागीर तूं जाणटो जाणा सगळ्या गांवांत उलयता तुजें मागीर गुन्यांव हांव जाणा हो म्हजो मायक गुन्यांव म्हणून मागीर आनी ताकाच लागून हांव जाल्यार म्हजें मायक केन्नाच बक्षणे दिवचो ना मागीर तुवें तुजें मायक बक्षणे दिवचें पडटलें ना डॉक्टर जा हांव म्हजें मायक केन्नाच बक्षिचो ना तूं तुजें मायक बक्षितलो आनी कित्याक डॉक्टर कित्याक जी पवित्र पुस्तकाची शिकवण आमकां आतांच्या काळार मेवता ती घडयेक तुजें मायक आदले काळार मेवप त्या काळांत तेका ती शिकवना तुगे मागीर शिकोवप ना म्हणून न्हय हा आदले काळार पवित्र पुस्तक आसले पूण तें थोड्यांक वाचतल्यांक सजमन आसलें आनी थोड्यांक बाबड्यांक वाचूनय गमन कित्याक तें लाती भाशेन आसलें आतां तें कोंकणी भाशेन आसा कोंकणी भाशे केल्यार कोण वाचताय सगळे वाचतात भोव थोडे ते वाचून आपले जिवीत बोल दितात आनी तांतली एकटी जावन आसा ताची माय आदले काळार धेणारपणान ती चूक जाल्लीच आहे पूण आतां ताची माय सदांच आमच्या रितीरात येवन आपले केलेल्या जेजू लागीं पातकांचे बक्षणे ना देखूनच तूं तुजे माय बक्षी कर कित्याक कितलीच जाल्यार ती तुका जलम दितली तुजी माय केसलें ना केसलें काम करपाक तें बेकार रावन केसलो पाहिजे ना तेका लागून आयज हें बरें काम स्टार्ट करता ब्लड डोनेशन कॅम्प हे ऑर्गनायज केलें ब्लड डोनेशन कॅम्प आनी कितें जालें म्हणजे रगत जाय रगत ना रगत मेट जातो कितें करून रगत दिनाय जाल्यार कोणाक हुशारले ही रगत दिची हांव काडा रगत हांव काडा सगलें आहा तें बी रगत दिता म्हणून हुंय जीभ घास रे जाय पड गे आनी अशें हा रगत दिता हुंय रे अरे बेब त्या सुराटेला तू मुगे कजन सिस्टर घेवन पळोवन वचोन काजार जाला आनी आतां तें आवय पळा बेसारल्या हा अरे तें हाय देश आनी पोट केप जालें तेजें हांव काजार जालो काजार जाला तूं वर काणा पळोवन वचोन काजार जाला हांव कोणाक जालो आतां तूं रगत हुंय दिवपाचें म्हाका सांग कोण दिता रे तू कोण दिता लोकांगे रेटाड घे नो कोण मुगे रगत अरे बेब द्या तुका रगत हा तुजी रगत काढ रगत येवपाना सगळो सरो बाद सो जातलो तुजी रगत दुसऱ्या तुजी रगत गेल्यार दुसऱ्या तुजी भाशेन जातले तू रगत काड रगत बीबी रगत तीन ब्लड घेवपी कितें 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 रगत तीन ब्लड घेवपी रगत दिन ब्लड घेवपी काय तुजी रगत काडपा तूं मोल येतो काड काड एक सांग म्हाका तुगे ब्लड ग्रुप कितें हां ब्लड ग्रुप कितें गेलो रेड रेड आनी दुसऱ्या रगत ग्रीन आसता हा अरे तुगेलो ब्लड ग्रुप कितें रे एक्सेल आनी ना खबर सांगता इतरे कितें एक्सेल काड काड रे रगत काढ ओय काड रगत काढ ओय काड तू आमची तू काय नाही तू काय कोणा कोणा रगत कोणा को जीव साला हम रगत बीबी लेट्स गो ना मी रगत काढायला फेरी बोटीन तू डिझेल काढायला रे काढा रगत काढायचो अरे को रगत काढाय तू बनलाय मागित एकेसा क्लब नु लायन्स क्लब टाइगर्स क्लब लिए आमगे गोरचो क्लब तो एक नेवणी क्लब तुझ्या बघ काय अगो तू हा केसो बेसा ते तू रगत काढ म्हणा अगं तुझी रगत काढ्या तुझे हिमोग्लोबिन देवता बोलिन अरे आम्हाला हेमोग्लोबिन म्हणते का रगत काढ्या म्हणते आणि रगत काढवा कोडा आणि बोली रगत डोनेशन करायला हुया कोण काढणार रगत काढ्या म्हणते कोण लिहिला आदित मग हुया आव काढा रगत काढू हा आणि मग कोण सांगू तू मऊ काढ बुधी का वो बाल्दी बिल्दी घेऊन मग कोण सांग मऊ काढाय म्हणीला आता मुई जाणार तू रगत काढवा असं इंस्ट्रुमेंट गेले ना अरे तू ना बाबा रगत
पंगडा आई कोर्स केला त्याचा खबर अरे तू गाय गोटेली हाटले अरे तुमका रोगत जाय म्हणून केदा ऍक्सिडेंट झाला हॉस्पिटलला गेलो हॉस्पिटलला रोगत नमडे आणि रोगत जातो की कोण रोगत दिनाय झाले म्हणजे युपा म्हणे तू काढते किती बरे आते कोण तू मोगाड आहे असत मरे हो आता म्हाका कोण सांगतालो म्हाका कोण इलिगल ब्लड डोनेशन कॅम्प हे घेऊन रोगत बांधी किती रोगत बांधी आणि कॅन घेऊन होय रोगत काढ आधी आणि कॅन म्हणजे अरे दोतो तुम्ही हॉस्पिटलला येयला जाल्यार रोगत हां ती हॉस्पिटलाची खबर तूच दो म्हाका जाय जाल्यार तुजेर कंप्लेन करून तुका अरेस्ट करू हां कित्याक मेडिकल कॅम्प करतलो ब्लड डोनेशन कॅम्प करतलो जाल्यार पयली बर्थ सर्टिफिकेट जाय हेल्थ डिपार्टमेंटाची एनओसी जाय एनओसी आव मरे आई पर दुरी बांधित असतो न्यू काढा अरे एनओसी दी हेल्थ रे बालजारी मनशाचं रोगत काढले जाल्यार मुनीसांनी कित्त अरे तर बाप तुझ्या सेपरेट रोगत काढा तुझ्या रोगत तू कोण काढा नाही पहिले घाय मारा तू एक बालजान रोगत काढ तू मास का शिकन कुठे बाजार ऐकून होता की तुझ्या रोगत काढले बीपी कोण आपले पिशा गेले पिशा आव तुम्ही आणि हांव तुका एक सांगता कितें असल्या पिशांचे आयकून तू रोगत का केन्ना गरज पडली तर दिन आसणार दिन आसता आता वर्सा 3 फाट रोगत दित मरे रोगत म्हणटा ते मनशान दिवकूच दिवपाक नाही आणि वर्सा 3 फाटी तर सांगून जायना तुवें दिलेल्या रोगताची गुळी तुकाच वरस आणि गो त्याला 3 फाटी तर रोगत अरे हा रोगत 3 फाटी नेला रोगत पण म्हाका मरे तुमगे ते सिस्टम बरें लागलो ना ते तुमगे कथाय ते अरे रोगत काट आमी कोण बरें मोगान रोगत दिच्या वयताय रोगत काण जात्री तुम कितें रे दर मारी जे बिस्कीट दिताय आणि कितलीशी चावूर हा तेजे पोतून आनी रोगत जाता रे मारी कितें इदाल नागे बिस्कीट तो रेले ते मरे दुसरे इलाय तो फ्लूश इलाय तो इदाल नागो कार्मेल नागो ते जायचे म्हणजे बिस्कीट इलाय त्यो ते अरे आता तरी कोणाक रोगत काण गेले साक तुम्ही आणि बी एक कोटो दिवपा जाय काय दिवपा मागीर तेजे आनी रोगत जाता बायलांक गळ्यात पोट वायन दिवपा जाय तेजे रोगत वाडता बी सिक्यूट घेनी हो पळय आतां बालदी घेवन रोगत काडून गेलेलो ना ताचे मध्ये आणि तुजे मध्ये कांयच डिफरन्स ना माशे आवट आणि तू सारको आवट हे रे तो माशे म्हणजे रोगत चॅक करपा जालो रे तुवें जालो ना तुवें जालना रे सगळो लोक मुडाय रक्ता फुटबॉल आलसून जाय म्हणून अरे आमगे पाय सारको बरो फुटबॉल प्लेयर आणि एक बार त्याने गांवची गेम आणलं रे गोल मन पोस्टर नाही गोल पोस्ट 3 खिडक्या भारी आता लोक आता मुगे थंय रे रोगत काढा मुगे फुटबॉल ना मरे अरे हांव सांगता तुजो पाय तर इतलो बरो फुटबॉल प्लेयर जाल्यार तुज्या रक्तान फुटबॉल आसूंकूच जाय तेका लागून एक्सरे पासून काण चोयलो 4 एक्सरे काण पड्या गेले दांडू भितर फुटबॉल मेळ्ळो म्हाका 4 एक्सरे काडपा कितू पयशे पड्या गेले अरे पिशा तुझ्या रक्तान फुटबॉल आसा म्हणजे तुझ्या रक्तान फुटबॉलाचो बॉल ना तुझ्या रक्तान तुझ्या पायचो फुटबॉल खेळपाचो गुण आसा आय एक्सरे काढून मेळना म्हाका मारी तू फुटबॉल सोदताय होय कसं इंडियन हा मरे Tata, oh, now,
आर्थूर आर्थूर Yes, my lord. आर्थूर जेव्हा तुझ्या लागीं कितें विचारता तूं म्हाका स्वताचे सांगतलो जो भी कहूना सच के बीजा कुछ नहीं कहूंगा. ही सोऱ्याची बाटली तुवें खंयच्या बारांतल्यान हाडल्या बॉक्सिंग बाराचे सगळं बरोबर. इतले फामाद बारांतल्यान हाडलेलो सोरो होय. अजून पासून म्हाका कित्याक लागूंक ना तुक लागलो ना? अरे अजून पासून म्हाका लागूंक ना गोय स्वर तुक लागलो ना? ना लागूंक ना माझी तुही सोन्या लागतो मरे. स्वर किती हांव ह्या तासापासून हांव एक मिनिट माने म्हाका लागलो मरे हांव घुंवळ लागला. तुक लागलो ना? आर्थूर जेन्ना म्हज्या पुतांनी ती सिडी पळोवंक सुरवात केलेली तेन्नाच हांव सोरो पिवंक लागलेलो पिवन बाटली कवर जायत आयली जेन्ना सोरो म्हजे कुडीक लागता तेन्ना म्हजे कुडीचेर आठवेच तरेचो भार येता म्हजी चिंता हे वाटेन ते वाटेन धांवता जाल्यार आयचो सोरो म्हाका कित्याक लावंक ना म्हजी सोऱ्याची बाटलेची कोण बेगीर जालो म्हजी सोऱ्याची बाटली कोणे हात लायलो कोणे डॅडी तुझ्या सोन्याच्या बाटल्यात आम्ही हात लागलो. साहेब हांव सालवार जाऊ. बड्या बैल काळी. तुम्ही हात लायलो आणि कित्याक बाबा डॅडी आम्ही तुका कितलो सोलमायलो मामीचें टेन्शन घेऊन सोरो पिये नाका पूण तूं पियाची मामी एक आमकां सोडून गेल्या ती गेल्या आता तूंय सोरो पिवन पिवन आमकां सोडून गेल्या मागीर दोगांय मुज गोड्या पडय. देखून आमी देखून तुम्ही कितें केले म्हज्या पुतानो तुम्ही कितें केले तू सोरो पिवचे पयलीं ही सोऱ्याची बाटली घेऊन आमी प्रेयर रूमान गेले आजमेर आसले ते काढून हे सोऱ्याचे बाटल्यान घातले आनी जेजू लागीं मागले हे आमी घालतात ते आजमेर न्हय पूण आमी सोलमतात हे म्हणून तुज्या पवित्र रोगोत हे तुज्या पवित्र रोगात हे सोऱ्याचे उदक कर हे सोऱ्याचे उदक कर म्हज्या पुतानो हे तुमचे इनोसेंट जाणवाये खुशी शाबासकी दिवची तीच म्हाका सजमना तुमचे पासून आयतान हांव सोरो सोडटा खरें डॅडी आयज हांव वयर पडूं. आयज म्हाका जेजूचे पयले मिलाग्रीचो उगडास आयलो काना गांवांत लग्नाच्या वसऱ्यार सोरो सोंपलोलो तेन्ना जेजून उदकाचेर बेसांव घालून सोरो केलोलो आनी आयज म्हज्या घरांत जेजूचे पवित्र रोगतान सोऱ्याचे उदीक केला म्हज्या पुतानो देवान तुमचे मागणे आयकल्या म्हज्या पुतानो देवान तुमचे मागणे आयकला जेजू भुरग्याचे मागणे सदांच आयकता आनी ते आमकां पवित्र पुस्तकार मार्कोच्या शुभ वर्तमानान दावे हांवें सोडून जेन्ना चुकुली भुरगीं जेजूशी येताली तेन्ना शिसांनी ताका बोवाट केली हें पळोवन जेजू ताचेर तीर केलो आनी ताणें ताका म्हणलें चुकुल्या भुरग्याक म्हजी शिवली ताका आडयनाका कित्याक सोर्गीचें राज तसल्यांचें शायनी तुझे ऑपरेशन सक्सेसफुल झाले वय मायरेन डॉक्टर कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुवें तुजे दुवेक सारको तुजो आदलो उपकार दिला येस शायनी यू लुक ब्युटिफुल थँक्स केनी किरपणान केनी चला म्हज्या सांगात आमी प्रेयर रुमान या आमी प्रेयर रुमान वचून जेजूक मागणी करूया चला चला मायरन हे सगळें कितें तुमचे सगळें कितें घडलें तें आयकून म्हज्या काळजाक व्हड धोको बसलो मायरन हें हांव चिंतूच कशें घडलें इतलो कुशळकायेन आनी सुखान जियेतलो तुमचो घराबो हांव चिंतूच तुफानांत कसो सांपडलो डॉक्टर आमचे गोरेताची राहिलेले तुफानान फुडो करून नासियान म्हाका सांगात दिवंक ना ते म्हाका तुफानातून सोडून गेले आयज पासून परत येवंक ना हांवें ताचे लागीं मागले हांव चुकलो जाल्यार म्हाका बोगस म्हणून पूण ताणें म्हाका बोगसूंक ना डॉक्टर ताणें म्हाका बोगसूंक ना जाल्यार ताणें तुका कित्याक बोगसूं डॉक्टर अमेरिकाक व्हडले व्हडले सायंटिस्ट आसा व्हडले व्हडले डॉक्टर्स आसा
ते नवी नवी वखदां तयार करता डॉक्टर तुझ्या लागीं गोट्टा जाल्यार ताका सांग हे संवसाराक आनीक एक वखदाची चड गरज आसा तसले वखद तयार करात म्हणून ताका सांग डॉक्टर तसले वखद तयार करात म्हणून ताका सांग जाल्यार ते वखद कसले मायरो बॉक्सोण्याची शेर ना तो टॅबलेट काढून नासिया आणि नासिया भाशेन दुसऱ्यांक बक्षिनात ताका दिया आणि उपरांत पळया हो संसार कितलो मोगाचो आणि बरो जातलो पळय तो बरो जातलो चेरी मारी तसले वखद एका दिसाक अमेरिकाची लुटो आसा ती कित्याक अमेरिका जावन आसा संवसाराचो सुपर पावर यू आर रायट शाइन सद्याक अमेरिका जावन आसा ह्या संवसारांतलो सुपर पावर पूण वॉक्सोण्याचो सुपर पावर जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी ताणें मनशा फुड्या पासून वारयलेले ताचे पवित्र रगत